प्रितीच्या भावान भयणो, आयज आमकां शुभ वर्तमानांत दोन भाशेचे स्वभाव दिसून येतात. एक म्हणल्यार लोक जेजूच्या कर्तुबांक, जेजूच्यो मिलाग्यो, जेजूच्यो खुणा पळोवन ते जेजूचेर भावार्थ दिवतात. आनी दुसरें म्हणल्यार आयचे हे धर्मीक फुडारी आसात ते जांचें आख्खें मन संवसारीक वस्तूंचेर आसा, ते जेजूक मारूंक सोदतात. आनी आमी पळयतात आयज की हे फुडारी आसा ते परम याज्ञीक आनी फारिजेव, तांचें आख्खें मन संवसाराक वस्तूंचेर आदारलेलें म्हणटकीर ते रोमकारांक भियेताले. रोमकार जे कोण जे देवांचेर राज करताले, तांकां दिसलें की जेजू ताच्या तो फामाद जायत आसलो, ताच्या ह्या कोरन्याक लागून हे रोमकार येवन तांचें आख्खें देव मंदीर आसा तें जेरुजालेम, हें तांचें व्हडलें देव मंदीर, थंय तें आख्खें मोडटलें आनी तांचोय भस्म करतले. देखून ते फाटीं फुडें पळयनासतना जेजूक मारपाचें येवजितात. आनी आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजूच्या मरणाची आमकां कळोन येता. जेजूक मारपाची आसात, जेजूच्या मरणाची पयले फावटी आमकां आयकोन येता बाकीत ह्या परम याज्ञिकाच्या तोंडांतल्यान. मोगाच्या भावान भयणो, आयज जेजू हो देव आमकां आपयता. आमी कसले वाटेन आसात काय? आमी आतां प्राचीत काळांत आसात. आयज निमाणो पांचवे सातोड्याचो निमाणो दीस. फाल्यां सावन आमी पवित्र सातोड्यांत आसतल्यो आनी जेजू आमकां आपयता. आमचें मन, आमचें काळीज खंयच्यान आसा काय? आमी देंवचाराचे वाटेन येतात वा आमी देवाचे वाटेन येतात? हो काळ आमकां दिल्लो आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमच्या जिविताचे नसणी करूंक आमकां दिल्लो आसा. तर आमी हे पवित्र सातोड्यांत भितर सरतना आनी आयज आमी देवा लागीं मागुया आमचो भावार्थ जेजूचेर अदीक आनी अदीक गोट करूंक आनी जेजूच्याच आज्ञा खाल आमी चलूंक. आमी पातकांत पडटा जाल्यार देवाचोच आदार मागून आमी मुखार सरूंक आमी देवाचेच बळ आनी आदार मागुया. आनी जाता ते भाशेन आमी आमचें जिवीत देवाच्याच आज्ञा खाल चलूंक वावरुया.